हर 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 लिंग सोबते नाव तिचे नाव सोमला सत्यवतीचे नाव पंचवतीचे नाव पंचवतीचे नाव हर तुम्हाला बसल्या सागराचे नाव अलगच पळोवंक मेळटा पेंडान आनी म्हाका दिसता हेच्या पयलीं केन्ना कोण येवन हांगा वचोंक ना ते आयज हांगासर हांवें पळयलें जाल्यार म्हाका खूब उमेद दिसता आनी बऱ्यान बरो हो दसरो तो साजरो करतात असोच तेंच्यांनी दसरो साजरो करचो आनी हांगासर खुबशीं कामां हांगासर जावंक ना ह्या लोकांची तांकां हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां जे पासून हांव आसा त्या पासून तेंची कितें कामां उरलेलीं आहा पळय ती कामां सगळीं करून हांव दितलो तेंची आनी तांकां अशेंच देवान बरी बुद्धी दिवची बरें आरोग्य दिवचें आनी सगळे आमच्या यंग यूथ आहा हांगासर तांकां कितें मोपा तेंची जागा हांगासर मोपाक लागून गेल्ली आसा ताका लागून त्या टायमार खूब आश्वासनां दिल्लीं ती आश्वासनां एकूय तेंचे फुलफील करूंक ना ताका लागून हेच्या फुडें म्हाका दिसता सीएमान हांगासर भर घेवची पडटली सीएमान हेजे पयलीं तांकां सांगलेलें कित्याक तेंची घरां आहा ती घरां हांगासर 12 घरां काय कितें आहा 14 घरां ती 14 घरां ती लिकेज जाता हेच्या पयलीं हांवें इंटिमेशन दिल्लें सांगलेलें कित्याक हांगासर मोपा आमचो मोपा इंचार्ज आहा ताका हांवें सांगलेलें कित्याक जी पळय घरां आहा पळय ती घरां लिकेज जाता ती तांकां जाता इतले बेगीन तेंचे वयर छप्पर घालून दिवचें म्हणजे पत्री घालून दिवची तांकां टेर्रसाची बांदून दिली पूण तांकां लिकेज आहा ताका लागून हय चडशी ही खुबशे तांकां डॅमेजीस जाल्ले आसा आनी तेंची घरांय अजून नांवार जाल्ली ना ताका लागून मोपा म्हाका दिसता हे सरकारान जाता तितले हेंचे जागे हांगासर गेल्ले आहा त्या जाग्याक लागून हेंची कामां सगळीं पयलीं करून दिवंक जाय हेंची जी पळय नांवार जावंक ना ती नांवार करून दिवंक जाय सरकारान आनी ती हांव सरकाराक सांगून करून घेतलो अशें तांकां आश्वासन दिता आनी तेंची कामां सगळीं करून हांव दितलो ह्या वराक हांव एक धनगर समाजाचो भुरगो आनी आयज आमचो दसरा म्हणटा तो सण हांगा साजरा जाता आमी एक आदिवासी टायप लोक धनगर समाज हे रानांत रावपी लोक आनी जनावर आमचे बोकडां म्हणा मेंढी म्हणा गोरवां म्हणा म्हशी म्हणा हे पाळून आमी आमचे उदारनिर्वाह करपी लोक आमी आमचेर हे म्हणजे अशें आमकां अशें सिटीन रावपाचें डेवलपमेंट हें आमकां कांय हें ना हेच्या बद्दल आमकां कांय चडशी खबर ना आनी आमचो दसरो हो कालच्यान स्टार्ट जाता नमीचो दसरो आमचो फूल शिवराक दसरो आमी जरी शेळी पाळ्ळ्यो मेंढी पाळ्ळ्यो तरी त्यो दुसऱ्याक दिता आमी तेंची कत्तल करिना आमी फक्त इतलेंच करता की रानाचें जंगलाचें जनावरांचें संवर्धन करता आनी आमकां सिटीन रावच्या पेक्षा चड रानान रावपाक लाय आमचे जाणटे पयल्या पासून रानान रावत येयला आनी हो आमचो दसरो जे एक आमी साजरा करता त्याच्या फाटल्याचें उद्दिश्ट म्हणजे एकूच की आमचे हांगा सगळे पदार्थ हे दुदाचे जाता 9 दिसान आमी चडान चड पदार्थ हे दुदाचे जाता जेणे करून दूध वापरप आनी आमच्या फुडल्या येणाऱ्या पिडयेक आमी असो संदेश दिवपाक सोदता की आमचे जे गायी आसा म्हशी आसात तेंचें संवर्धन करपाक जाय तांकां पाळपाक जाय आनी दुदाचें हें करपाक जाय जे हेल्थाक बरें तशेंच आमी जशी चवथीक बांदता तशी माठी बांदता जी माठी बांदता त्या माठयेक आमी सामकी औषधी दुर्मीळ अति दुर्मीळ वनस्पती म्हणटा ते कांगल्यो म्हणटा कवना म्हणटा ह्या झाडांचे हे हाडून आमी माठयेक बांदता त्या झाडांचे इतले पावरफूल औषध आसा की कसलेय जर आमी फुरशे म्हणटा जे फुरशे आमच्या हांगार पयलीं तेंपार आमी वयर रावताले थंयसर चडान चड मेळटाले आमच्या फॅमिलीन म्हाका हांव जाणा आमी दोळ्यांनी पळयलां की जर कोणाक त्या फुरशान म्हणटा ते स्वास केल वायफर तेणी जर घास मारलो आमी केन्ना डॉक्टरा कडेन वचोंक ना आमच्या जाणट्यांक खबर आसतलें आमी गेले ते हे काडले घास मारलो खाल्ले नॉर्मल मातशें जोर येयलो जाल्यार येयलो ना जाल्यार नॉर्मल आमी केन्ना डॉक्टराचें हेल्प घेवंक ना असली जी हें आसा ती आमी हाडून माटीक बांदता आमच्या भुरग्यांक त्याच्या पासून शिकवण दिता की ही खूब औषधी आसा ती वापरता हें करता तशें आमी आनी ह्या दसऱ्याक आमी लोकांक आमी आमच्या सुद्दां आमच्या पिडयेक किंवा इतर जनतेक आमी अशें हें दिता आमी ह्या दसऱ्याक फायर क्रॅकर्स बी तसले कांयच वापरिना आमी ढोल वापरता ढोल ताशा किंवा जे वाद्य आसतात ती वापरतात तेचो आवाज करता आमी खंय तरी पर्यावरणाक धोका निर्माण जातलो अशें कांयच करिना ते सारकें आनी ते मर्यादीन वाजोवन पर्यावरणाची हें दवरून आमी ते हें करता आनी आमी सगळ्या जनतेक अशें ह्या दसऱ्याच्या हितून सांगपाक सोदता की दाखोवन दिवपाक सोदता की पर्यावरण हें मनशाक कितलें म्हत्वाचें आसा आनी पर्यावरणा वांगडाच मनशान जगोंक जाय पर्यावरण नश्ट करून मनीस जगोंक शकना मनीस सोंपतलो
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.